वेदांता मिनाच्या येरादारीचो प्रश्न सुटावो जावपाची आस्त वाडिल्ली आसतनाच हो प्रश्न परत तापपाची शक्यताय आसा। मिनाच्या येरादारीक वेळ वाडोवन दिवपाच्या प्रस्तावाक पिळगांवच्या लोकांनी विरोध केला। इसीत घालून दिल्ले वेळे प्रमाणूच मिनाची येरादारी करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। रातच्या वेळावेली येरादारी बंद करून दिसाची वेळ आणि ट्रिपी वाडोवन दिवच्यो असो प्रस्ताव ट्रक धनी संघटनेन सोमारात दिवचले उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात जाल्ले बसकेत मांडला। फातोडच्या 5:30 ते रातच्या 10 वरां मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवची असो नवो प्रस्ताव आसा। हो प्रस्ताव अंतिम मान्यते खातीर खण आणि भूगर्भ खात्या कडेन धाडला। हो प्रस्ताव पिळगांवच्या लोकांक मान्य ना। मिनाची येरादारी वयल्यान नाराज आशिल्ल्या लोकांची सोमारा राती माठवाड्या वयल्या जंक्शनाचेर एक बसका जाली। खण खात्याच्या संचालकाचेर फोग काडलो। पूण मागल्या तशें ताका केंद्र सरकारान ही हे दिल्ली आसा, इसी दिल्ली आसा आनी ह्या रिपोर्टान घातलेलो आसा तो टायम म्हणजे तांकां सकाळचो जो आमचो सॉरी 8 दिला पळय, 8 ती सांजी 5 पर्यंत असो तांचो टायम घातलेलो आसा। आतां म्हाका सांग, हो टायम जो असो तुमकां दिल्लो आसतना तुमी जो आतां एक्स्ट्रा टायम मागोवन घेता, हो कित्याक घेता पळय तो म्हाकाय काय कळना। आणि जर तुमकां जर हो एक्स्ट्रा टायम मागोवन घेवपाचो आसा जाल्यार तुमी जो हो पब्लीक रोड जो 900 मिटराचो मागलेलो पळय तेका प्लस तेंच्यांनी आतां 8.5 केल्लो आसा। 8.5चो जो पॉयंट जो तूं मागता त्या रुटान चलोवपाक एडिशनल टायम, जाल्यार तेजी पब्लीक हियरींग घेवपाक जाय पयल्यान पयली। म्हटल्यार कित्याक तर तूं तो रोड आहा तो एक्स्ट्रा एडिशनल मागता तेन्ना हांव म्हणटा की जो DGM जो आसा तेणी हेजेर मातशें लक्ष घालपाचें। म्हणल्यार कारण कितें आसा, तूं आयज आपल्या रिक्साचेर हो टायम जो तांकां फॉलो जर करशी जाल्यार हांव सांगता की ह्या जो 8.5च्या रोडाक जर फाल्यां एक्सिडेंट जावं कितें जावं तो सगळ्यो जबाबदारी ह्या DGMचेर आसतली। कित्याक जो पळय तांकां इसीन टायम दिलो न्हू तोच तांकां फॉलो कर सांग आनी तांकां टायम वाडोवन न्हू कांयच मेळचो ना। कित्याक आमचे पिळगांव गांवान हांकां कांयच फायदो ना, आमकां स्थानिकांक कांयच फायदो ना। ते उलयता न्हू ते आतां आमकां कामासून काडटले, कंपनी पोसता तांकां कंपनी पोसता जाल्यार ते आमच्या गांवांसून कित्याक व्हरोंक सोदता वोर? आमचे पिळगांवूच गांव तांकां जाय। पिळगांव गांवा शिवाय तेंचें पोटूय पडचें ना, ते वोर खंयच्यान व्हरतले? ते उलयता न्हू, सांगता ते ना आमकां रातची नायट जायी दिसाचे जाय, दोनूय टायम तांकां जाय। पिळगोवकारांचो कांयच फायदो ना। हे गेल्ले फावटी ते असोच धुल्लो खावपाचो जो पळय टायम कितें केला न्हू ठरयला तुजोच, आनी तेजे वयर आनी कितें हांगा चलोवंक जायना। हें आमकां जाय कितें नायट नाका तुजी कांय नाका, जो पळय टायम दिला न्हू गव्हर्मेंटान तेजेर चलोवपाचें। हेजेर हें जाता जाल्यार तेणी चलोवपाचें, नाल्यार बंद दवरपाचें, आनी आमकां कांयच नाका। आमकां आतां 3 दीस जाले नायटी बंद जाला न्हू, थंयसर आमकां बरी जॅम करता, बरी पडटा। आवाजान घम हें करून आवाज घम घम करून फाळके मारता न्हू। आमी आमची मांय सुद्दां बरी न्हिदता, प्रेशर वाडलो तिचो, तिका आमी हॉस्पिटलान बसयली। आतां ह्या 4 दिसांक आमी बरी न्हिदता। आनी हे गव्हर्मेंटान पळय तांकां हें दिलां न्हू नायटी चलोवपाचें बंद केलां न्हू, ते बंदूच आसूं न्ही, आमी आनी चलोवपाक दिवची बी ना तांकां। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।